ओकाम धारबांदोड्यात दूधसागर न्हंयेत बुडिल्ल्या इम्तियाज हुसेन या IITच्या विद्यार्थ्याची कूड निमाणे सापडली। आयतारा सुटयेच्या दिसा आपल्या इश्टा वांगडा हो विद्यार्थी न्हावपाक गेल्लो तेन्ना अचकीत हो विद्यार्थी बुडपाची घडणूक घडिल्ली। घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत पुलिसांनी सोद मोहीम सुरू केली। निमणे सोमारा 12:30 वरांचेर ह्या विद्यार्थ्याची कूड सापडली। आणि परत चलत भितर येता बॅगा बिगा सगळे घेऊन आणि सकाळी रातचे 9-11 सुद्दां हांगा आसतात पार्टी करता। पार्टी म्हणून कशी जाता सगळे डॅक बी सगळे घेऊन येता आणि परत लायटीन सगळे बॅनर बी लायल्ले आसा, कलेक्टरान ऑर्डर काडले आसा, मामलेदार येता केन्ना हांगा, पुलीस तर डनीत येता। पुलिसांक सुद्दां ते लोक आयकना, फक्त सोरोप्यान मस्ती करता आणि तो आतां जर पळयत जाल्यार सगळे आमच्या लोकांक सगळ्यात त्रास हांगा। हांगच्यान बॉडी सुद्दां व्हरपाक आमी पयलीं कितें करताले, हांगा दिवसांचे आमी न्हावपाक केन्ना येताले ते सुद्दां आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळें बंद केलें न्हावपाक येवपाचें सुद्दां। कपडे धुवपाक लोक येताले, भुरग्यांक घेवन मातशें केन्ना कपडे ना धुवूंक घेताले ते भुरग्यांक सुद्दां येवपाचें बंद केलें। एक मरता हांगा मनीस मरतात वर्सा एक मरता। पयर आमी स्टेटमेंट केल्लो कितें मागीर कितें आमी कितें उलयल्लें जाणा, जेन्ना मरता तेन्ना आमी गांवच्यान बॉडी सुद्दां व्हरपाक दिवचें ना, पूण येता ते येवन मागीर अशें आमी सुद्दां ठरयल्लें लोकांनी। लोक कितें ते घेतले मागीर सांडपण सांगता आनी कित्याक कितें उलयता ते आमी आतां चड हें करिना आडोवपाचें, कितें सांगता आमी येवं नाका हांगा न्हावो मेळना। खूब जाण येवन आमच्या घरा कडेन सुद्दां विचारता न्हावो मेळटा काय म्हणून, आमी म्हणटा न्हावो मेळना। ते सांगता कितें आमकां कोणी तरी सांगलां हांगा न्हावंक बरें मेळटा म्हणून, अशें लोक सांगतात। आमी तांकां नाका म्हणून सांगता तरी आसतना ते येतात, मागीर ते बेश्टी वायटपण जाता एकामेका कडेन तेंचे कडेन। ते इल्लें घेतले आसतले मागीर गाळी बी मारतात। मागीर ह्या गव्हर्मेंटान कितें तरी चिंतूं जाय, हांगा वर्सान वर्स एक मारता। हांगासर दुधसागर न्हंय व्हांवता आनी न्हंयतल्यान आयज काल पयलो एक भुरगो 21 वर्साचो भुरगो इम्तियाज हुसेन हो IIT स्टुडंट हांगा बुडलेलो आसा। आनी अशें जाता इवन गांवच्या लोकांनी सुद्दां हांगासर कितलेशेच लोकांक हे भुरग्यांक हांकां धांवयल्ले आसा, तरी आसतना हे भुरगे आयकना, कोणाचें हें आयकना। आनी समज तांकां कितें तरी कितें केल्यार वयले तेंचेर ऑफेन्स जाता म्हणून तेंच्यांनी थोडे लिनियंटमेंट घेतलेले। इवन तेंच्यांनी गेट घातलेली आसा हांगासर, पंचायतीन ही गेट घातली, ती गेट तोडून लोकां तोडून सुद्दां हे भुरगे हांगासर येयल्ले आसा। आनी हांकां मेन म्हणटा तो हांगासर पळय जी न्हंय आसा पळय ती कोणा आसा न्ही तांकां तो अंदाज येना आनी ते हांगासर न्हावपा म्हणून वता आनी ते मातशें मरण जाता। ही दुखद घटना आनी ही वर्सान वर्स एक चालू ट्रेजरी म्हणटा ती चालू वर्साक एक तरी हांगासर बुडून मरतात। आमी प्रिकॉशनरी मेजर्स हांगा ऑलरेडी दिल्ले आसा, लोकल PIक सांगलेले आसा, इवन कलेक्टरांनी ऑर्डर काडलेली आसा की न्हंयच्या देगेर कोणाक न्हावपाक दिवपाचें ना म्हणून। प्लस आमी बॅनर्सूय डिस्प्ले केल्ले आसा की बाबा कोणाक अलावड ना हांगा, खूब डेप्थ आसा उदकाचें म्हणून अलावड ना म्हणून अशें ऑलरेडी बोर्ड्स आसतना सुद्दां भुरगे न्हावपाक आयला। आतां परत रिव्यू मिटींग घेतली डिजास्टराची लोकल PIक आपोवन आनी तांकां एप्रोप्रिएट डायरेक्शन्स दितले की बाबा कोणाक अलाव करपाचेंच ना म्हणून। नमस्कार, आमी ओकाम हांगा आसा जे जाग्यार काल IITचो विद्यार्थी तो इम्तियाज हुसेन 21 वर्साचो हो विद्यार्थी काल हांगा तेंचो एक गट 8 जणांचो एक गट हांगा ओकाम न्हावपा आयिल्ले। न्हाता आसतना तो अकस्मात बुडलो, ताका उदकाचो अंदाज येवना कारण तो बुडलो। रातभर शोध घेतलो, मागीर चड रात जातकीर तेणें शोधकारी बंद केले। आयज सकाळच्यान परत शोध चालू केल्लो 7 सुमार। तो परत आतां 12:25 तेजी बॉडी मेळिल्ली आसा आनी हो भुरगो तेंचे नातेवाईक तेजो भाव सगळे हांगा आयिल्ले आसा। आतां ही बॉडी पुलीस घेतले, पोस्टमॉर्टमाक धाडटले, पंचनामा करतले, पोस्टमॉर्टमाक धाडटले आनी थंयच्यान ती बॉडी तेंची कुटुंबीय सांगता की आमी प्लॅनान ती बॉडी व्हरतले, आमकां फक्त म्हायती दिवची व्हरपा खातीर पोस्टमॉर्टम जातकीर ती बॉडी आमच्यान ते लडाख ह्या गांवांत व्हरतले। जो भुरगो हांगा न्हावपा येता हे सगळे हांगा ग्रामस्थांचो विरोध आसून सुद्दां ते भितर वयता आनी न्हाता तेन्ना ग्रामस्थांनी रिक्वेस्ट केला की हांगा शेनवार आयतार आनी सुट्टीचे दिसाक एक पुलीस फोर्स दवरिचो, निदान एक 2 कॉन्स्टेबल तरी दवरिचे, तेणी करून हांगा कोणूच येवचें ना। हांगा गेटीचे लॉक मोडून ते सगळे वयता, ताका लागून अशी तरेची घटना घडटा। अशी तरेची घटना परत घडपा जायना ह्या खातीर पुलीस बंदोबस्त म्हत्वाचो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर ओकामच्यान एकनाथ खेडेकर।